शांतीच्या बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवीत देवाचें देणें आमकां. दुखणे जिविताचें देणें आमी राखूंक आनी सांबाळूंक, जिविताच्या देण्या वरवीं देवाक आमी मोहिमा दिवंक, आमचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन सारकेलें आमी सारूंक आमकां कृपा दी म्हूण इमिसाचे भेटेन मागुया. हे पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसतपाग्यान सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको, क्रिसा काकूतको, क्रिसा काकूतको, सोम्या मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा बसत आमी तुका वखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता, सोम्या देवा देवाचे शेडे तूं संवसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरज ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. आयच्या दिसाक आपलो सोन दीस मनयतात, काजाराचें वरोस मनयतात. तांकां मागणें धरून देवाचो भरपूर आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. मरून गेल्ल्या भावां भयणाचो उगडास कोत्ता हांव तांकां सगल्यांक सुर्गेचें सूख फावो जावंक मागुया. ही पिडा वाडत आसा. जायतीं आमची भावां भयणां हे पिडेचे बोली जावन पडलेले आसात. देवान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक सुरक्षीत दवरूंक फावो ते उपाय आमी घेवंक आमचे वाटेन आमी प्रयत्न करूंक देवाचो आदार मागुया. मोगान आपुरबायेन ही पिडे खातीर पिडेक बोली पडलेल्यांची सेवा करतलीं जायतीं आमची भावां भयणां आसात.
तांकां सगल्यांक देवान सुरक्षीत दवरूंक राखूंक सांबाळूंक मागुया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायलां. आमी जायत्या जाणांक मागतले म्हणून सांगलां. तरेतरेच्यो गरजो इंतेन जावं तांची. ह्या वेळार सगळे ह्या मागण्यांतल्यान मिसाचे सुरवातेकूच थावन देवा बापाक आमी उबारुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, दोन वसूलदारा मातेवाक जेजूचो धर्मदूत जावंक व्हडे काकलुतेन तुवें वेंचून काडलोय. आपलें जिवीत बदलून सगल्या काळजान ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी तोंडान, लेखणेन आनी रोगतान आपल्या गुरूचें शुभ वर्तमान परगट केलें. तेच उर्बेन तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आनी भोव करून आमच्या जिविताचे नवे चालीन ती परगटूंक भाग्योंत मातेवाचे विणवणेन आमकां करपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचूं. बाबा भयणीनो, हांव सुमयाचो कैदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच खालती जायात, दुलोब आनी सोंसणीकायेची एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमचे लागीं जाता तितलेय उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यांत तेन्ना एकूच बरवंशान तुमकां आपयल्यांत. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव, सगळ्यां वयर सगळ्यां भितर आनी सगळ्यां सोबे आसा तो सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिलां ते प्रमाणे आमचे मदल्या जोण एकल्याक एक केरीत देणें दिल्लें आसा. थोड्यांक ताणें धर्मदूत केल्यात, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हळ्यार हो: हे तांचे सेवे उदेशी भक्त सुपून जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगळीं भावार्थांत आनी देवाच्या पुताचे ओळखींत एक जातल्या आनी क्रिस्ताचे बोरतेंत संपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतल्या. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ल्या हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. म्हणुया, शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. म्हणुया, शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तो शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापुऱ्यान तांचो संदेश पावता. म्हणुया, शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उबी रावया. Sorvesporak zul, sorvesporak zul, sorvesporak zul, sorvesporak zul, sorvesporak zul, zul, zul. आमी तुका वाकणटाव देवा. तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता.
देवदूतांचो दोन दुतांचो मोहिमेहून जमो तुका वाखणटा सर्वेस्परा. Sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, zui, zui. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यास मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्य. थंयचो चलत वेतना जेजून मांडवीर बसलेल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हळें म्हजे पाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे पाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलो आसतना सभार दोन वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळयोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हळें, दोन वसूलदारां आनी वायटव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरी आसुल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वयसाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबावावेन सुगड्यांक न्हय पूण ओगुण्यांक हापोवंक हांव आयला. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बफमडीनो आज पवित्र सभा भगिवंत मातेव हो धोरणदूत आनी शुभ वर्तमानकार हाची ही परब समरमता, हाचो उगडास करता. आनी बफमडीनो आयच्या दिसाक हाचे पोरबे निमतान भगिवंत मातेवाचे पोरबे निमतान देवाचे उतराचो संदेश आमकां की जिवीत जावन आसा म्हूण देवाचें देणें आमकां. आनी ह्या जिवितांतल्यान आमी जें कितें करता तें आमचें देणें देवा बापाक. कित्याक लागून काय जेजून जेन्ना जाणार सांगतात पवित्र पुस्तकाचे बरोवपी सांगतात की मातेव आनी लेवी हे दोगूय मनीस एकूच. कित्याक मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत आनी लुकाच्या शुभ वर्तमानांत लेवी हें नांव आमकां जेजून विचून काडलेल्या शिसां मदले दोन दुतां मदें मेळटा. जाल्यार मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत लेवी हें उतर मेळना पूण मातेव हें उतर मेळटा. आनी देखून हे पवित्र पुस्तकाचे शिकोवप करपी ते सांगतात मातेव आनी लेवी हो एकूच. देवान लेवीक मातेव जेजून लेवीक मातेव हें नांव जेजून ताका घातलें, जेजून ताका दिलें. आनी ह्या मातेव ह्या नांवाचो अर्थ म्हळ्यार सर्वेस्पराचें देणें, गिफ्ट ऑफ यावे, सर्वेस्पराचें देणें. आनी खऱ्यांनीच बाबा म्हणून मातेव जावन गेलो सर्वेस्पराचें देणें. सर्वेस्परान आपलें जिविताचें देणें मातेवाक दिलें. जिविताच्या देण्या बरोबर ह्या दुसरी जायतीं देणीं मातेवाक फावो केलीं. आनी मातेवानूय आपलें जिवीत नवसरून जिविताची नवसरणी करून बरे जिविता वरवीं ह्या बरे जिविताचें देणें देवा बापाक ताणें फावो केलें. आनी देखून आमच्यान आयच्या दिसाक म्हणूंक जाता ही आयची परब देवाच्या देण्याची परब. पफमडीनो लेवी हाका चिसून मातेव हें नांव दिवन देवाचें देणें हें फावो केलें. कित्याक ताचे भितर जेजून बरेंपण पळयलें. ताचे भितर देवाची कितें तरी बरेपणाची कुवेत जेजून पळयली. लोक ताका नाकारतालो, लोक ताचे साकून पयस वेतालो. कित्याक दोण घेतालो, हिसपा भायर ओदीक तो दोण घेतालो. हाका लागून लोकांचे नोदरी मुखार तो सोंकला पडलेलो. जेजूच्यान हें पळोवंक जायना जावन जेजू ताचे भितर आसलें बरेंपण ओळखून घेता आनी ताका सर्वेस्पराचें देणें दान, गिफ्ट ऑफ यावे हें नांव मातेव हें नांव ताका दिता. हाच्या शुभ वर्तमानांत बाबामडीन ताच्या आपोवण्याची खबर आमकां मेळटा. जेजू ते वाटेन वेता आसतना मांडवीर बशिल्लो हो मातेव नांवाचो मनीस आसलो. जेजू ताका म्हणटा म्हजे फाटल्यान ये, फॉलो मी. आनी बाबामडीनो मातेव फाटीं फुडें पळयनासतना शुभ वर्तमान सांगता रोखडोच थंयसरूच सगळें सांडून जेजू फाटल्यान गेलो.
जेन्ना जेजू ताका म्हजे पाटल्यान ये अशें म्हणटा, म्हजो पाटलाव कर, फॉलो मी अशें म्हणटा तेन्ना हे उतरां बरोबर जेजू ताका सांगूंक सोदता, म्हज्या जिविताची देख घे, इमिटेट मी, म्हजें जिवीत तुजें जिवीत कर, आनी हेंच करूंक तुका हांव म्हजो पाटलाव करूंक आपयता. भफामडीनो, हें मातेव ओळखून घेता आनी जेजूचो पाटलाव करता आनी जेजूचें जिवीत आपणाचें जिवीत करपाचो प्रयत्न करता. आनी ह्याच जेजूचें जिवीत आपणाचें जिवीत ताणें करून जेजूक लागशिल्ल्यान अनुभवून आमी बी जेजूच्या जिविताची देख घेवंक ताणें हें शुभ वर्तमान आमकां बरोवन दवरला. खेरीत भाशेन मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत दोंगरा वेलें प्रवचन आमकां थंयसर मेळटा, जातून जेजू आमकां ही भाग्यां फावो करता आनी भाग्यां वरवीं आमी आमचें जिवीत करूंक, भाग्यां सारकेलें आमचें जिवीत करूंक आनी जिवंक जेजूचो उलो तुका आनी म्हाका. मातेवाच्या शुभ वर्तमानाचें खाशेलेपण म्हळ्यार मातेवाचें शुभ वर्तमान आमकां उदीक करून देवाच्या राजाची खबर सांगता. सुमार 50 पावटी देवाचें राज असलें, सर्गीचें राज असलें हे उतरांनी मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां वेगवेगळ्यो घडण्यो, वेगवेगळ्यो वपारी आयकूंक मेळटा देवाच्या राजाच्यो त्यो. कित्याक आमच्या जिविताचो शेवट म्हळ्यार आमी देवाच्या राजांत भितर सरूंक, देवा सरशीं आमी वचूंक. आनी हें करतलें जाल्यार बऱ्या जिविताची देख, क्रिस्ताच्या जिविताची देख आमकां गरजेची. आनी हेंच करूंक आयचे हे परबे निमतान आमकां देवाचें उतर आपयता. पयले वाचपान बागेवन पावलो, एफेसकारांक बरयलेली चिटीन बरोवन आमकां आमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें जिवीत जिवंक उलो करता. कसलें जिवीत आमच्या आपोवण्याक सोबता काय, कसलें तें आमचें आपोवणें जावं. आमचें जिवीत क्रिस्ताचें जिवीत आनी आपोवण्याक सोबता तसलें जिवीत जावंक गरजेचें. सोंसणीकायेचें, खालतेकायेचें, दुलबायेचें, एकामेकाक मोगान सोंसतात तसलें एकवटाचें शांतीच्या बानपासान रेवळ्ळोलें सांबाळ्ळोलें जिवीत आमचें जावंक गरजेचें. कित्याक ह्यो सगळ्यो वस्तू जेजूच्या जिवितांत आमकां दिश्टी पडटात. आनी जेजू जेन्ना आमकांय बी म्हजे पाटल्यान यात, म्हजो पाटलाव करात अशें म्हणटा तेन्ना म्हजे जिविताची देख घेयात हो संदेश तुका आनी म्हाका जेजू दिता. देखून आयच्या दिसाक बागेवंत मातेव ह्या धोर्न दुताची आनी शुभ वर्तमानकाराची ही परब समरमता आसतना ताचे सारकेलें आमी जेजूचो पाटलाव करया. ताचे भाशेन जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत आमी करपाचो प्रयत्न करया. ताचे भाशेन आमी जिविताची नवसरणी करपाचो प्रयत्न करया. देवाची काकलोद अनुभवंक प्रयत्न करया. आनी हे भाशेन आमी सर्गीचें राज जोडून घेवंक आमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें देव काकुतीचें, देव शेगुणांनी भरलेलें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. बिटोवणेच्या वेळार आमी गायन गावया. निष्कळंक निर्मल उंडो C27 पान 30 आनी 9, C27 पेज 39. निष्कळंक निर्मल उंडो वेदीचेर आमी गावता, सासणाच्या पवित्र बाबा तुका समर्पिता. मोदोळी आसल्या पासून सोर्गीसी लोकां खातीर प्रितेच्या सगळ्याच्या तरणां खातीर. हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. भोव मोगाल बाबा, बागेवंत मातेवान आपलें जिवीत
आनी सगळे आपले गुण उदार काळजान जेजूचे सेवेंत करचिली. तसलेच उमेदीन आमचें जिवीत आनी तुवें आमकां दिल्ले गुण शुभ वर्तमान परगडचे खातीर उपयोग करूंक आमी ओतरेकता. ह्या मनान आमी ती आतां जेजूच्या बलिदानान तुका मोपून दिता. आमचें समर्पण मानून घे क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गेची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी गोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन स्मरण सुसुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परींचे वण जातो आसतना काल्स घेतली तुका नव्याने तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा कुळात. Bavartaso gut purgotia, Jesu melo, Jesu ciwon sala, Jesu nowian yetolo. Bapa, Jezuच्या मोर्दांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी ग्रास करता. नो जिविताचो उंडो सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा कर. आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर भौतिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हांगा बेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती बाग्योन जोजेफ बाग्योन दोमदूत बाग्योन मातीव आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. बाबा म्हणून जिवीत देवाचें देणें आमकां आनी ह्या जिविताच्या देण्या बरोबर दुसरी हेर जायती देणी देव आमकां फावो करता आनी करीत आसा थांबोन आसतना आपल्या आशिर्वादान आनी बेसांवांनी तो आमकां भरीत आसा जिवीत न्हवसरून ताचे सरशें परतून वचूंक आनी ह्या सर्गेचें राज आमी जोडून घेवंक प्रयत्न करूंक आमकां ताचें जिवीत जेजूचें जिवीत एक हारसो एक नमुनो जिविताच्या देण्या बरोबर असली साबार देणी देव आमकां फावो करता बरेपणान तो आमकां बोधता देखून उपकारी काळजान दिनवाशे मनान जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक दिनवासून बरोबर म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान संवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरदुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे तिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सम्याची शांती सदा काल तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळेच्या जेवणांगा पयलीं सुकली आमी सुवागी सोमया तुवें तुमच्या भितर येवचें येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली ओत्मीक कुमन्याचे मागणी म्हजे जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां हे वेळार तुजें बोमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हजे काळजांत आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सुशिलो कोड सोडून केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज D15 पान 50 आनी 5 D15 पेज 55 जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे सोमनीर जशें उदक उजव्या दिव्यान व्हड दिसलेचे यंत्राक चलोवंक व्हड उबेचे उजव्या दिव्यान व्हड दिसलेचे यंत्राक
कोरोना व्हायरस पिडे सुमयार देवाचे काकलुतीक मागणी. सर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणी आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तुमचो उत्तराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगळी पसरलेली कोरोना व्हायरस ही पिडेची भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोतवी पाटोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेसांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसव मेळूं. पवित्र आत्मे, ही पिडा नास करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोमयाचेच तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावार थेवता त्या धोर एका मनशाचो नास जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांसो मेळूं. जो जावन आसा हे आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, भाग्यवंत माथेवान संतोष भरीत काळजान सोडवणाराक आपल्या घरा जेवणाक आपोवन सन्मान केलो. बऱ्या मनशांक न्हय, बगर पातक्यांक आपोवंक आपूण आयला. तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान नवी गोठाय जोडून काळजाची व्हडी उर्बेन आनी संतोषान शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक पावूं. ही आमी मागता आमच्या सोमया जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. उचल्यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. जैतिवंत आमचो देव. यू 30 आनी 3, पान 240 आनी 8. यू 33, पेज 248. Chavas